ओएसिस 2023 खळानातले मिनतीन रत्नाचे उमेदीन खळानातले मिनतीन मोगचनो नमस्कार. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर प्रस्तुत करता ओएसिस 2023 ऑक्टोबरच्या 23 तावन 25 तारखे म्हणसर 3 दिसांची कॅरिस्मॅटिक रेतीर. ही रेतीर सांप्रदायिक रेतीरे भशेन न्हय, बदलाक सा पाऊलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्रांतावन आमी ही रेतीर मांडून हाडटा. ह्या रेतीरेची सगळी शिकवण सा पाऊलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्रांतावन आसतले. ह्या दिशेन हे पत्र आमी वाचलें जाल्यार खंडीत जावन ह्या रेतीरेचो भरपूर फायदो आमी जोडटले. ह्या पत्रांत केवळ 16 अध्याय मात्र आसात. त्या देखून ह्या दिसांनी रेतीरेच्या पयले हे 16 अध्याय आमी वाचूंक प्रयत्न करया आनी अशें रेतीरेच्या पयलींच आमची आत्मीक तयाराय आमी सुरू करया. त्या दिशेन हर एका दिसा एक अध्याय आमी हांगासर प्रस्तुत करतले. नव्या तेस्तमेंतांत सा पाऊलून बरयलेली 13 पत्रां आसात. खंयची म्हूण तुमी जाणात? तुमकां उगडासाक उरचे खातीर एक धाकटें कंतार हांव तुमकां शिकयतां. रोकोको गल्ले फी कोलते ते तिम तिम ती फिलोमेन सेंट पॉल रोड 13 letters. रोकोको गल्ले फी कोलते ते तिम तिम ती फिलोमेन सेंट पॉल रोड 13 letters. म्हळ्यार रोकोको म्हळ्यार रोमागरांक कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें पत्र, दुसरें पत्र आनी अशें शिंकळ मुखारून वेता. तर तुमकां आतां समजलें सा पाऊलून बरयलेलीं 13 पत्रां पवित्र पुस्तकांत आसात. आतां ह्या 13 पत्रांतलें एक पत्र जावन आसा सा पाऊलून रोमागरांक बरयलेलें. तर ह्या पत्राचे अध्याय वाचच्या पयलें जेराल रितीन ह्या पत्रा विशयींत थोडी मुळावी समजोनी जोडूंक प्रयत्न करया. पाऊलान रोमांतले पवित्र सभेक बरयलेल्या ह्या पत्राक क्रिस्तांव धर्माचें घटण म्हूण नांव पडलां. त्या पासत क्रिस्तांवपणाचे चरित्रेंत ह्या पत्राक वर्तो मान फावो जाला. क्रिस्तांवपणाचे सुरवेरच क्रिस्तांव बोवार्थ रोमा शहरान पर्यंत पावलो. मनशाक फावो ती चारित्रीक सबाब आसा. कोणा मुखांतर तो पावलो हें स्पश्ट कळीत ना. जेरुजलेमांत जुदेव कुळयेतावन क्रिस्तांव जाल्ल्या भावांनी तो रोमांत व्हरून रोयलो म्हूण चिंतूंक कारण जाता. सुरवेर जुदेवा मदें आसलेलो तो भावार्थ बेगीनच हेर जातीच्या लोकां मदें विस्तारलो. क्रिस्त शका 50 हे इसवेंत पाऊलान कोरिंत शहरांतावन हें पत्र बरयतना रोमाचे पवित्र सभेंत 47 संख्यो जुदेव न्हय आसलेल्या भावंडांचो आसलो. आसियेच्या अस्तेमती गांवांनी पाऊलान क्रिस्ताची सुवार्ता परगट केल्या उपरांत युरोपाच्या गांवांनी वचून क्रिस्ताची वळख वंपी जाय म्हूण ताका वर्ती आशा आसली. हाचे खातीर ताणें जेरुजलेमाची भेट करून रोमाच्या भावांसोवें थोडो वेळ रावन उपरांत स्पेनाक वचून क्रिस्ताक साक्ष दिवचें येवजन केल्लें. ह्या येवजनेचो विवर पाऊलू ह्या पत्रांत दिता. होचो संदर्भ जावन आसलो हें पत्र बरोवंक कारण. अशें हें पत्र बरयतना क्रिस्तांव भावार्थाच्या मुळाव्या सतां विशयींत समजोणी दिवंक आनी क्रिस्ती भावार्थ क्रिस्तांवांतावन कितें विचारता तें देवाच्या लोकांक कळीत करूंक हो संदर्भ तो घेता. ताची शिकवण अशी: जुदेव आनी जुदेव न्हय आसलेलेय देवतावन पयस रावल्यात जाल्ल्यान दोनी पक्षांक देवाचे सोडवणेची गरज. सुमेस्तांक जेजू क्रिस्तांतय दवरलेल्या भावार्था वरवीं मात्र ही सोडवण लाभता. अशें क्रिस्तांतय एकवटलेल्याक नवें जिवीत मेळटा. देवाचो पूत तो जाता आनी इस्रायेलाच्या बसवण्याचो वारेस्तार जाता. देखून जुदेव आनी हेर जातींचे देवान आसा केल्ल्या सोडवणेच्या योजनांत एकच मापान पात्र घेतात आनी ताच्या दायजांत समासम वांटिले जातात. जुदेवानी जेजूक नाकारलेले वरवीं सगळे मनशाकडूच
क्रिस्ता मोरिफात देवाचे कृपेक येवंक साध्य जालें. तरी पूण ह्या फुडा जुदेव लोक क्रिस्ताक इन्कार करिसना म्हणून पावलो बरवसता. इतली जराल समजणी जोडलेले उपरांत आतां आमी पावलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्राच्या पयल्या अध्यायाक या. हांव अध्याय सुरवाता पयल्या वळीतां. पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावंक आपयल्ल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतेल्या आनी आपणाची स्वंत पोरजा जावंक ताणें आपयलेल्या रोमा शहरांत आसलेल्या तुमकां सगळ्यांक बरोवचें देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. ही सुवार्ता आदी मागा आपल्या प्रवाद्या मोरिफात पवित्र पुस्तकी देवान बसयली. ती ताच्याच पुता आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ता विशयंतली. रक्तमासा प्रमाणे तो दाविदाचे संततेचो पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जीवन उठयलेल्या वेळातावन देवाचो शक्तिवंत पूत म्हणून स्थापीत जाल्लो. ताच्या नावाचे महिमे खातीर सर्व जनांगाक विधेयपणाचे म्हणजे बावार्थाचे वाटेक हाडूंक ताचेच वरवीं धर्मदूत जावचें देणें म्हाका लाभलें. जेजू क्रिस्ताचो लोक जावन आपयलेले रोमा शहरांत आसलेले तुमी हांचेच मदले. येदोळच्या 7 वळींनी आमी पावलून आपणाच्या पत्राक एक जराल प्रस्तावान दिवचें पळयलें. कोण हें पत्र बरयता, कोणाक हें पत्र बरयता म्हूण तो सांगा लागलो. पावलू पयलें ताची वळख तो दिता. तो कोण, कशें तो धर्मदूत जावंक पावलो आनी उपरांत कोणाक तो पत्र बरयता हें तो सांगा लागलो. पावलूची हर पत्र आमी पळयलें जाल्यार त्या पत्राच्या सुरवेर असलोच एक विशय आमकां पळोवंक मेळटा. आतां आमी 8व्या वळीतावन मुखार वाचया. पयले सुवातेर जेजू क्रिस्ता मोरिफात तुमचे सुमेस्तां पासत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक तुमच्या भावार्थाची खबर आख्ख्या संवसारार गाजत गेल्या. म्हज्या मागण्यांत तुमचो सुमेस्तांचो कळनासतना हांव उगडास काडटां. ताच्या पुता विशयंतली खबर परगट करन सगळ्या म्हज्या काळजान देवाची हांव सेवा करतां. तो देवूच हाका साक्ष. तितलेंच न्हय, ताची खुशी वय जाल्यार एक न्हय एक दीस तुमकां भेट दिवचो संदर्भ म्हाका फावो जावं म्हणून हांव मागीत आसां. कारण तुमकां पळोवंक तितलो हांव आशेतां आनी तुमकां आनिकी बळवंत करूंक एक आत्मीक देणें तुमकांय हांवें वांटून दी जाय म्हूण म्हजो अत्रे. भोवकर्ण म्हाका आनी तुमकां आसा त्याच भावार्था उद्देशी आमी एकामेकाक घटाय आनी उत्तेजन जोडचे खातीर हांव थंय येवंक अत्रेकतां. भावनो, इतलें तुमी उगडास दवरा. तुमची भेट करूंक सबार पावटी हांवें निर्धार केला. तरी हर एक पावटी एक ना एक तर एक अडकळ आयिल्ले निमती म्हजे प्रयत्न सुफळ जाले ना. परगांवांतल्या हेर जातीच्या लोकां मदें फळादीकपणी वावुरलेले बरी हांवें तुमचेय मदें वावुरी जाय म्हूण म्हजी उर्बा. कित्याक ग्रेक संस्कृतीच्या लोकां मदें आनी हेरां मदें जाणाऱ्या आनी नेणाऱ्या मदें वावुरचो म्हजो कायदो. देखून रोमा शहरांत जियेतेल्या तुमकांय ही सुवार्ता परगट करूंक हांव उमेदीन आसां. 8व्या वळीतावन 15 वळी पर्यंत पावलो रोमाक भेट दिवंक ताका आसच्या उर्बे विशीं तो उलयलो. त्या लोकांतय आसचें बरेंपण, त्या लोकांक भेटून तांच्या भावार्थाचो विचार करचो एक खुशी, एक मौन, एक उर्बा ताचे थंय आसा म्हणून आमकां ह्या ताच्या उतरांनी स्पश्ट समजलें. तर आतां मुखार हांव वाचतां
16व्या वळींत सुवार्तेची सकत. हे सुवार्ते विशयंत हांव लजेला, कित्याक सतमानलेल्या प्रति एकल्यांक, पयलें जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितेली देवाची सकत ती. कित्याक सुरूतावन अखेर पर्यंत बावडता मरिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता ते हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस बावडता मरिफात जिवंक पावतलो. आतां 18व्या वळींतावन हांव मुखार वेता. मनशाकुळाचे अपराध. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरे आडवरतेल्या देवबिरान नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींतावन देवन आयिल्लो आतां दिसून येता. कित्याक देवा विशयंत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता, आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संसार रचलेल्या लागायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सास्तीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टीक पडटा. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यार ते देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक ताणें इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सर्व तांचें चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दाड्ड्यो मोती अंधकारान भरलेल्यो. आपुणूच बुदवंत म्हूण लेखतले ते निजाकी पिशे जावंक पावले. तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशाच्या सुकण्याच्या मनजातीच्या आनी जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवण्या अधीन देवान तांकां सोडल्यान. अशें एकामेका मान होगडावंक कारण जाता तसल्यो करण्यो ते आदारूंक पावले. देवा विशयंतले सत तांणी फोट म्हूण काडले. रचणारा बदलाक तांणी रचनेक आराधन करून तिची सेवा केली. ताका स्तुती फावो सदांकाळ. आमेन. ह्या कारणा पासत देवान तांकां नालिसायेच्या वडण्या अधीन सोडलें. तांच्यो स्त्रियो सयत सैमीक संभोग सांडून सैंबा विरोध लैंगीक प्रयोग करूंक पडल्यो. तशेंच सैंबा प्रमाणे दादल्यांनी स्त्रिया लागीं करी जाय जाल्लो लैंगीक संभोग सोडून दादले दादल्या लागीं कामाग्नीचे खोटे आशेन लासले. एकामेका थंय केल्ल्या असल्या नालिसायेच्या करण्यांक फावो जाल्ली शिक्षा आपणाचेर तांणी मागून घेतली. देवाची खरी वळख तांचे मोतीन व्हरूंक तांणी इन्कार केलें. देखून देवान तांकां मतीभ्रश्ट जावंक सोडलें. हाचे वरवीं ते अनुचित सालीचे जावंक पावल्यात. सर्व तरांच्या खोटेपणान, अन्यायान, आपस्वार्थान आनी जिद्दान ते बरोवन आसात. मसरान, कुन्यांनी, झगड्यांनी, कपटीपणान आनी हग्यान ते बुडोवन गेल्यात. ते खोबराळी, चाडयाळे, देवाक कांट्याळ्याचे, गर्वी, हंकारी, आपली बडाई उलयतले, वायटाक वडतेल्या नव्या नव्या वाटांचे सोदनेर आसलेले, माई बापाक खल जायनातलेले, आलबेमोतीचे, दिल्लें उतर पाळये नातलेले, हेरांची दयामया वा काकुळत कनवळाय नातलेले. हे पुरी जियेतल्यांक मोर्न फावो म्हणलें देवाचे निती फैसल ते जाणात. तरी आपूण जावन त्योच खोट्यो साली आदारच्यो आदारन आपणा बरीच सडी लायन जियेतल्यांकी ते उत्तेजन दितात. इतल्यार पयलो अध्याय सोंपता. हो अध्याय आयकत आसतना वा वाचतना तुमकां कितें भोगलें तें तुमी बरोवन दवरा. त्या विशयंत नियाळ करूंक प्रयत्न करा. वा तुमकां खंयच्यो वळी बऱ्यो लागल्यो
खंयचे सूख दूख काळजाक लागले ते बरोवन दवरा आनी खंडीत जावन तुमच्या दुबावाक तुमच्या सवालांक रेतेरे वेळार जाप मेळटली. देव बरें करूं. मुखल्या अध्यायक राखून रावा. ओएसएस 2023 खळांतले मिनतीन रत्नाचे उमेदीन खळांतले मिनतीन